Shala bara bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara. Shabala bara bara bara. Shala bara 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 bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shabala bara bara. Shala bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara bara. Shala bara bara. Shala bara bara. Shabala bara bara. Shala bara bara bara. Shabala bara bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shabala. Bari 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 kari mantari kalari kari papa papa. Kari 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 bari 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 kari mantari kalari kari bari 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 bari. Kari bari 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 kari mahalari kari baha. Hora lari kashi kari balari kasha kala kari kari kalari kari mantari ka kari kari bari bari. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shala bara 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 bara. Shala bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara. Shabala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara bara bara. Shala bara bara. Shabala bara 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 bara. Shabala bara bara bara. Shabala bara 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 bara. Shala bara bara. Shabala bara bara bara. Shabala bara bara bara. Shalara bara. Shalara bara bara bara. Shara bara 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 bara. Shara bara. Praise God. आम्ही एक मागण्या म्हणून हे सेशन आरंभ करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा खातीर सांगाता मेळच्या वेळा खातीर तुका अर्गां दिता. तुझे उतर म्हणटा तुझ्या हजरपणांत आसात आनंदाची भरती. तुझ्या हजरपणांत आमच्या जिवितांतले खंयचेय दोंगर पर्वत मेणा भशेन करगोन वेतात. त्या खातीर तुका अर्गां दिता. तुवें पयले आमचो मोग केलोय आनी आमी पातकांत आसतना तुवें आमकां तुज्या पुता जेजूक धाडून आमकां बाचाव केली. अर्गा जेजू, तूं सर्ग सोडून आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयलोय. तुवें आमकां त्या पातकाच्या कोंडान मरोंक सोडूं न्हय, पूण आपलो जीव दिवन आमकां हर एकल्यांकी तुवें तारण दिल्लें. आमी सासणाक तुज्या सांगाता जियोवचे पासून. अर्गा जेजू, पवित्र आत्म्या पासून तो आमचो मजतदार, आमचो शिकोणदार जावन आसा. तुज्या उतरान आशिल्ले हर एक सत तूं आमकां शिकयताय. आज ही शिकोण भोव साद्या आनी सोप्या रितीन शिकोवंक आनी समजूंक तूं आमकां कुमोग करताय. आनी ही दैवीक सत्ता शिकोवन आमी आमच्या जिणेंत ती रुतां करूंक आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, हे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान.
Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तर आज आम्ही मारा विशयन शिकया. मारा म्हळ्यार एक शब्द तो तुम्ही ऐका लागे बायबलान काही ऐका लागे मारा. हॅलो. वय 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 ऐकू ना सिस्टर. ऐकला. ओके, थोड्यांनी ऐकला, थोड्यांनी ऐकून जाऊन पुरो. मारा शब्दाचो अर्थ हिब्रू भाषेन कोडू म्हणून आसा. बिटरनेस, कोडसाण. तसे आमच्या जिवितांत ते जायते कोडसाण येवंक पुरो. आमच्या जिवितांत ते जायते संदर्भ येतात कष्टांचे, समस्याचे आणि पिढे वेळार या आर्थिक समस्या जावंक पुरो. त्या वेळा आम्ही या मारा म्हणल्या परिस्थितीत एक कोडू अनुभव गातून आमकां ही पाशार जायचे पडता. त्या वेळार आम्ही त्या परिस्थितीत कशे भायर येवचे म्हण आम्ही शिकया. तो मारा म्हणलो शब्द आता 2-3 4-5 फावटी बायबलांत आमकां आयकूंक मेळटा. पहिले ते रुताच्या पुस्तकांत, सेकंड ते निर्गमन ग्रंथांत आणि तिसरे गणनाच्या पुस्तकांत. आणि 3-4 कडेन ताचो उल्लेख केल्लो आसा. मारा म्हळ्यार कोडसाण म्हण आमी समजून काडया. मारा म्हळ्यार हिब्रू भाशेन ताचो अर्थ एक्चुअली रूट ऑफ बिटरनेस इंग्लिशान म्हणटा. ते म्हळ्यार कोडसाणाचे मूळ जावन आसा. रूट ऑफ बिटरनेस. ते आज आमी त्या विशयन शिकया. बायबलांत ती कितली गणितां आसात. थोड्या जायत्या जाणांच्या जिवितांत ते मारा म्हणले परिस्थिती आयली. ते कोडसाण्याचो अनुभव तांकां जालो. त्या अनुभवांतल्यान तांकां पाश्चार जायचे पडले आणि ते कशे तातूंत जायते वन जावन भायर आयले म्हणल्यार आज आमी शिकया. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी पहिले रुताच्या पुस्तकांत ते मेळटा. रूथ चॅप्टर 1 वर्स 20 to 21. पूण तिणे Ruth chapter 1 verse 20 to 21. पूण तिणे जाप दिली, म्हाका नवमी म्हूण आपय नाका, बागार मारा म्हूण आपया. कित्याक सर पदवेदारान म्हजी जिणी कोडसाण्यान भरल्या. हांव हांगा थावन ग्रेस्त भायर सरली. पूण सर पदवेदारान म्हाका रित्या हातांनी फाटीं हाडल्या. तर तुमी म्हाका नवमी म्हूण कित्याक आपयता? सरेस्परानच म्हजे विरोध पैसाल उचारला आणि सर पदवेदारानच म्हजेर विघ्नां धाडल्यान. Praise God. हांगा आमी आयकले रुताचे स्टोरी जावन आसा. हे रुता विशयांत आमी आयकले. ती एक जुदेय स्त्री आसली, म्हळ्यार जुदेव स्त्री. आणि ती तांच्या गांवांत दुखळ पडलो, त्या खातीर ती मोआब देशांत वता. तिचो सिस्टर पती ये स्क्रीन शेअर करू ना सिस्टर. वय स्क्रीन शेअर करतली येवन दिसता. तुम्ही ऐकले ना ब्रदर उतर? हॅलो. हा ऐकल कंटिन्यू करा सिस्टर. वडना नो प्रॉब्लेम. प्रेज गॉड. तर ही मोआब म्हळ्यार ती रूथ एक जुदेव स्त्री असता. ती तांच्या गावांत दुखळ पडलो असता. त्या वेळा ती तिच्या घोवा सांगाता आणि तिच्या दोगा पुता सांगाता ती मोआब देशाक ती वता. त्या वेळा थंय काले जाता थोड्या वर्सांनी तिचो घोव मरण पावता. त्याच्या उपरांत 10 वर्सां उपरांत तिचे दोगी पुती मरण पावतात. आणि ते दोग पूत 2 मोआब स्त्रियांकडे ते लग्न जाल्ले असतात. एकल्याचे नाव ओर्फा आणि एकल्याचे नाव रूथ. आता ही नवमी म्हणटा आता माझे सगळे
जे कितें म्हाजे कडेन आसलें तें हरये की होगडायलें हांवें. आतां नवमी ती मस्त बेजार पावता, बेजारय जाता तिका, आनी ती आपणाक नवमी नांवाचो अर्थ जावन आसा गोडसाण, गोड. आनी ती म्हणटा आतां म्हाका नवमी आपयनाकात, ती तिच्या घरा पाटी वता बेतलेहेमाक, ते सगळे तिका नवमी म्हण आपयता. पयलें तिचें नांव नवमीच आसलें, तर नवमी म्हळ्यार गोड. तर ती तांकां सांगता नवमी म्हण म्हाका आपयनाका, तुमी म्हाका मारा म्हण आपया. आतां मारा म्हळ्यार गोडसाण. आतां हांवें तुमकां सांगलें मारा म्हळ्यार कोडू. आतां हिचे सगळे हिणें होगडायले देखून ते कडू परिस्थिती जावन ती अनुभव जाता तिका, आनी ती त्या कोडसाणेतून पाशार जाता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत ती अशे कोडसाणेचे संदर्भ येतात, कश्ट समस्या येतात, त्या वेळार आमकांय ते कोडू अनुभव आमकां जातात त्या वेळार. तर आमी काले करता, आमी पुरपुरता उगी आतां ही नवमी पुरपुरली, देवानच म्हाजेर विघ्न धाडले, म्हाका आतां नवमी म्हणा नाकात. एका वेळार म्हजें लायफ फुल्ल आसलें, पुरो भरिल्लें आसलें, हरएक आसलें, म्हजो घोव आसलो, म्हजी भुरगीं आसली, म्हजें पूत आसलें, ते सगळें आतां अंतरलें. आतां हांगा घरांत एकलोय दादलो ना, हांव आनी म्हाज्यो 2 सुनो मात्र उरल्या. आतां म्हाज्या जिवितांत कोडसाण आयल्या, माराची परिस्थिती आयल्या, तर तुमी म्हाका मारा म्हण आपया, नवमी म्हण आपयनाका अशें म्हण ती सांगता. आमच्याय जिवितांत तशें जाता की ना? आता देवी मस्तपटी बायबलान आमी आयकला तो लोकांचे नांवां चेंज करता. पैगी आब्रामाचें नांव आहलें, ताणें आब्राहाम म्हण चेंज केलें. साराचें नांव पयलें साराय म्हण आहलें, मागीर सारा म्हण चेंज केलें. जाकोबाचें नांव इस्रायल म्हण दिलें देवान. सावलाचें नांव पाऊल केलें. पैगी तशेंच आतां नवमी तिणें आपणाचेंच नांव बदललें, देवान बदलूं ना, तिणेंच आपलें नांव बदललें. नवमी म्हळ्यार गोडसाण. पूण ती म्हणटा आतां म्हाका मारा आपया, हांव कित्याक कोडू परिस्थितींत हांव पाशार जाते आसा, कोडसाणेचो अनुभव हांव करते आसा, देखून आतां म्हाका मारा म्हण आपया म्हणटा. आमी आतां रूथ चॅप्टर 4 वर्स 14 to 17 पळया. रूथच चॅप्टर 4 17. 14 to 17. तेन्ना स्त्रियो नवमीक म्हणूंक लागल्यो, सदैव जावं सरेस्पर, जो मेल्ल्याचें नांव इस्रायलांत शाश्वत उरचे खातीर तुका आज एक दायजी दिवंक चुकोवंक ना. ताचें नांव इस्रायलांत प्रसिद्ध जावं. आनी 17. तुजे म्हातारे प्रायर तो तुजी बुजवण आनी आदार जातलो, कित्याक ताची आवय तुजो मोग करता, ती तुजीच सोनू, जी तुका 7 पुतांच्या की चड मोलादीक. नवमेन चेरक्याक घेवन आपल्या हुस्क्यांत दवरलो आनी तिणें ताचें पालन पोशण केलें. नवमीक एक पूत जल्मला म्हूण खबर मेळटच शेजारच्या स्त्रियांनी ताका नांव दिलें. तांणी ताका ओबेद म्हणून आपयलो, तो दाविदाच्या बापूय जेस्तेचो बापूय. प्रेज गॉड. आतां हांगा आमी वाचले, तेन्ना स्त्रियो नवमीक म्हणूंक लागल्यो, सदैव जावं सर्वेस्पर, जो मेल्ल्यांचें नांव इस्रायलांत शाश्वत उरचे खातीर ताका आज एक दायजी दिवंक चुकोवंक ना. आतां आमी आयकले ह्या नवमीचे घोव सरलो आनी 2 पूत सरले. तांच्या घरान मुखार संतती व्हरूंक कोणी नासलें. पण आतां हांगा रुताचें काजार जाता. रूथ तिची सून आसता, ती म्हणटा हांव ओर्फा म्हणली तिची एक सून,
ती सोडून वता. ती म्हणटा हांव आदेवस मागता. नवमी तांकां दोगांकी सांगता तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या माय गांवाक पाटी वचयात, नाजाल्यार तुमकां अशें म्हणटा ती. त्या दळा ओरफा ती तिच्या माय गांवाक पाटी वता आनी नवमीक आदेवस मागता. रूथ मात तिच्या फाटल्यानूच येता. ती म्हणटा तुजो देव म्हजो देव, तुजी परजा म्हजी परजा, आनी तूं खंय वेताय थंय हांव येता. त्या दळा ती अशी बेतलेमान पाटी येता. ताच्या उपरांत काले जाता बोआज नांवाचो तांचो एक रुताच्या घोवाचो एक रिलेटिव्ह, एक संबंधी थंय आसता. ताजे लागीं तिचे रुताचे लग्न जाता. देवच ते घडोवन हाडता. आतां पळया मोवाब देशांतून तांणी सगळे कितें होगडायले आनी ते पाटी आयले. ताच्या उपरांत ते हांगा आयल्या उपरांत देव ते सगळे तांकां रिस्टोर करता, पुनर्स्थापीत करून दिता. कित्याक ती रूथ म्हणली तिची सून नवमीची, ती विश्वासी रावली आनी ती एकली, ती मोवाब देशांतून आसली, ती एक मोवाबीत स्त्री. तरी देवाच्या वंशावळीन तिका एक जागो मेळटा. तिच्या आनी बोआजातावन एक पूत जल्माता, ताचें नांव ओबेद. आनी ओबेद तो जेसेचो बापूय, जेसे दाविदाचो बापूय. तरी रूथ दावीद रायाची आजी जाता. म्हळ्यार जेजूच्या वंशावळीन तिका एक स्थान मेळटा. ती एक फॉरेनर, ती एक जुदेव न्ही, ती मोवाबीत स्त्री. तरी देव तिका इतलो आशिर्वाद दिता, कित्याक तिच्या विश्वासीपणा खातीर, तिच्या प्रामाणीकपणा खातीर. आनी नवमीक आतां संतती जावचे चान्सस नासले, पण आतां रुता मारिफात तिका एक नातू जाता आनी तांच्या घरान संतोष येता. पयले सगळे कितें तांणी होगडायले आनी ती इल्ले बेजार जाली. तिणें कोडसाणीचो अनुभव केलो आनी ती म्हणाली म्हाका मारा म्हण आपया, कित्याक म्हज्या जिवितान कोडसाणच भरला, एक कोडसाणीचो अनुभव म्हाका करचें पडटा. पण आतां पळया तिच्या जिवितान हर एकी देवान भरती करून दिले, हर एकी रिस्टोर केले, पुनर्स्थापीत केले. त्या देखून परतून तिच्या जिवितान गोडसाण आयली. खंय गोडसाण आली थंय देवान गोडसाणेन बदलून तिची परिस्थिती बदलली. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर आता हांगा तेंच्यो स्त्रियो म्हणटात, त्या गांवचो लोक म्हणटा तुझे म्हातारे प्रायर तू तुझी बुजवण आनी आदार जातलो. म्हळ्यार तो नातू तिका जल्मलो, ते म्हणटा तुझी बुजवण आनी तो तुका आदार जातलो, कित्याक ताची आवय तुजो मोग करता, ती तुजी सून, जी तुका 7 पुतांकी चड मोलादीक, 7 पुतांच्याकी चड मोलादीक. म्हळ्यार आतां तिचे 2 पूत सरले, आतां तांगेर एक दादलो मनीसच नातलो. पण आतां रुताक एक चरको भुरगो जाल्ल्या वरवीं तिची सून तिचे थंय विश्वासी रावल्या वरवीं जालें जाल्यार हांगा देवाचें उतर म्हणटा ती तांकां 7 पुतांच्याकी चड मोलादीक. ती विश्वासी रावली, प्रामाणीक रावली, देखून देवान हर एकी परिस्थिती, ती कोडसाणीची परिस्थिती तांच्या जिवितान गोडसाण जावन बदलली आनी परतून तांच्या जिवितान संतोष हाडलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 तर आतां आमच्याय जिवितान असली परिस्थिती येवंक पुरो, तर आमी काले करता नवमी बरी आमी कंप्लेंट करता, पुरपुरता, कित्याक आमी आमच्या पंचेंद्रिया प्रमाणे आमी चलता. आमच्या दोळ्यांक काले दिसता ते परिस्थिती पळोवन त्या प्रमाणे आमी रिएक्ट करता. पैगी प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. चढावत आमी परिस्थिती पळोवन आमकां तेणी शिकयला ल्हानतो. आमी काले पळयता, आमच्या दोळ्यांक काले दिसता, त्या प्रमाणे आमी रिएक्ट करचे. पण जे जाणा हीच कोडसाण, एक कोडू अनुभव जे जाणा आमी देवा कडेन व्हरून वता, जशें रुतान केलें, जशें नवमीन केलें, त्या दळा काले जाता देव आमचे ते गोडसाणेची परिस्थिती परत ताच्या गोडसाणेन बदलता. देव आपली गोडसाण तंतू घालता, ताची कृपा, ताची दया, ताचे काकूळ, ताचो आदार तो आमकां दिता.
आणि परत त्या कोडसाण्याच्या परिस्थितीत जाऊन ते गोडसाण्यात बदलता. प्रेज गॉड. Praise God. आता या माराच्या परिस्थितीन आम्ही काय करूं का, देवा सांगा आता परत एक रिलेशनशिप आमचो संबंध आम्ही घट करूं कसा. आम्ही पुरपुरून रावल्या आणि की परिस्थिती पाड जाता, देवाक दुसऱ्या परिस्थिती पाड जाता. पण वो टाइम आम्ही यूज करीजे, वापरीजे देवा सांगाता आणि की घडसूं ताजो आनी आमचो संबंध आणि की चड आम्ही तो घट करूं. प्रेज गॉड. Praise God. आता आम्ही पळयले नेक्स्ट आम्ही पळया एक्झोडस निर्गमन 15:22-27. निर्गमन 15. 22-27. मैजेन इस्रायल लोकांक तांबड्या दर्यांतली भायर व्हेल्ली आणि ती सुरा अरण्याचे वाटेन गेली. 3 दीस तांणी अरण्यात पैण केले पूण तांकां उदक मेळ्ळें ना. ती मारा मुळ्ळे कडेन आयली पूण थंयचे उदक कडू आसलें आणि ते तांच्यान पिवंक जालें ना. देखूनच ताका मारा म्हूण आपयताली. तेन्ना लोक मैजे विरोध शिण उलोवंक लागलो. तांणी म्हळें, आमी कितें पियोवचें? मैजेन सोरेस्पराक उलो मारलो आणि सोरेस्परान ताका एक रुखा कुडको दाखयलो. ताणें तो उदकांत उडयलो आणि उदक गोड जालें. ते सुवातेर सोरेस्परान तांकां एक कायदो दिलो आणि सांगाताच ते सुवातेर तांणी तांची परीक्षा केली. तांणी तांकां म्हळें, सोरेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार तुमची ताचे दिश्टीक सारखे म्हणून दिसता. सारखे म्हणून दिसतात ते जाल्यार आणि ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे सर कायदे पाळशात जाल्यार इजिप्ताचे धाडिल्ली क्यास्त हांव हांव सोरेस्पर बरी करता. 27. उपरांत ती एलिमाक आयली. थंय उदकाचो 12 झरी आणि 70 काजरा माड आसले. ते सुवातेर उदका लागीं तांणी तांबो मारलो. प्रेज गॉड. आता हांगा आम्ही वाचले हांगाचे हेडिंगच कोडू उदक म्हणून आसा. मैजेन इस्रायल लोकांक तांबाच्या दर्यांतली भायर व्हेली आणि ती सोरा अरण्याचे वाटेन गेली. आता या तांबड्या दर्यांतून ती इजिप्तातून भायर आयले ते गाडीत जाऊन आसा. इस्रायल घरांक मैसे आणि जोशुआ ते तांकां मुखेलपण काडून त्या तांबड्या दर्यांतल्यान बसयलेल्या गावाक ते आपण व्हरतात. तर ह्या पैणा वेळार जाल्ले हे गडीत जाऊन आसा. त्या तांबड्या दर्यांतली भायर आयली आणि ती सोरा अरण्यांतल्या वाटेन गेली. 3 दीस तांणी अरण्यान पैण केले पण तांकां उदक मेळ्ळें ना.
ती मारा म्हणले कडे आयली पूण तेंचे उदक कोडू आसलें आनी ते तांच्यान पिवंक जालें ना. आता ते आयली तेन्ना तुम्ही चिंता ती कशी आयली आसतली. आरण्यान ती थकोन दमोन आनी पुरा तांकां तान भूक लागली आनी काही म्हणी आरण्यान तांकां त्या मरुभुमीन ते उदक मेळना, ते मस्त उणें मेळचें. ते एक सुवात तांकां दिसता थंय उदक आसा. ते धांवून वचून ताणेन वचून ते उदक हातान काडून पियेतना ते उदक कोडू आसा, तांकां पिवंक जालें ना. देखून तांणी काय केलें तेन्ना लोक मोइजे विरोध शीण उलोवंक लागलो. तांणी म्हळें आमी कितें पिवचें. मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका एक रुखडाचो कुडको दाखयलो. ताणें तो उदकान उडयलो आनी उदक गोड जालें. आता सर्वेस्परूच काय करता, तो ते उदक लोक पयले पुरपुरतात, ते मोइजे विरोध ते शीण उलयतात, कंप्लेन करतात, पुरपुरतात, गुणगुणतात. ते परिस्थिती पळोवन रिएक्ट करतात. तांच्या पंचेंद्रिया प्रमाणे ते पळोवन ते रिएक्ट करतात. परिस्थिती पळोवन ते त्या प्रमाणे ते उलयतात आनी मोइजे विरोध ते कंप्लेन करूंक लागतात देवा कडेन. पूण मोइजेन काय केलें, मोइजे देवा कडेन एक रिलेशनशिपान चाललो पैगी, देखून ते लोकांन ताजे विरोध आयल्यारी तो गडबडोना, तो गोंधळोना. ताणें काय केलें, सर्वेस्पराक उलो मारलो. मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका एक रुखडाचो कुडको दाखयलो. सर्वेस्पराक उलो मारतना सर्वेस्परान काय केलें, ते परिहार ताका दिलो. त्या प्रॉब्लेमाचे सोल्युशन ताका दिलें. जदाळ आमी पुरपुरता, आमचेय मारा भशेन परिस्थिती आमच्या जिवितान येवंक पुरो. जदाळ आमी पुरपुरता त्या दाळा काय जाता, आमी त्या ट्रॅपांतच पडतो आनी की आमची परिस्थिती बिगडोनच वता शिवाय आमकां परिहार मेळना. पण जदाळ तेच माराची परिस्थिती, तेच कोडू अनुभव, कोडसाण आमी जदाळ सर्वेस्पराक समर्पून दिता, ताका उलो मारता, ताचो आदार काण घेता, जदाळ सर्वेस्पर आमकां ताचो परिहार दिता. जशें हांगा मोइजेक ताणें दिलें, एक रुखडाचो कुडको ताणें दिलो, दाखोवन दिलो. ताच्या उपरांत ताणें तो उदकान उडयलो आनी उदक गोड जालें. कळयलें, कळयलें. ताणें तो कुडको, रुखडाचो कुडको त्या उदकांत उडयलो आनी तें उदक गोड जालें आनी तांकां पिवचे भशेन तें जालें. आता देवान काय केलें, तें उदक तेंतोन काडूना, तें उदक चेंज करूना, पूण ते आसल्याच परिसरांतले ताणें जे सोल्युशन आसा, जे परिहार आसा, ते ताणें एक रुखडाचो कुडको तांकां दाखयलो मोइजे, आनी ताणें तो उदकान उडयल्या उपरांत तें उदक गोड जालें, तांकां पिवचें बरें जालें. तशेंच देव आमकांय सोल्युशन दाखयता आमच्या कोडसाणेच्या परिस्थितीन. जदाळ आमी ताका समर्पण दिता, तदाळ तो आमकां एक सोल्युशन दिता आनी ते आमची कोडसाणेची परिस्थिती गोडसाणेन बदलता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. त्या सुवातेर सर्वेस्परान तांकां एक कायदो दिलो आनी सांगाताच ते सुवातेर ताणें तांची परीक्षा केली. आता हे मारा म्हळ्यार एक परीक्षा, एक टेस्टिंग पिरियड. तांचे हांगा टेस्टिंग, परीक्षा चलतली. पण ते त्या परीक्षान फेल जाले, कित्याक ते पुरपुरले, गुणगुणले. देखून तांकां 11 दिसाची वाट आसली बासयल्ल्या गांवाक वचूंक, पण तांकां 40 वर्सां लागली. कित्याक तांणी सर्वेस्पराचे हर एक व्हड कृत्या अजाबा सगळे तांणी पळयले. तांबड्या दर्यान ते तांबडो दर्यो विभाजन जालो, 2 भाग जाले, सुकी धरण जाली, ताचे वयरच्यान चलोन ते इस्लान आयले, तांबडो दर्यो उतरोन आयले. ते सगळे अजाबा तांच्या दोळ्या मुखारच जाले. तरी की ते गुणगुणतात, पुरपुरतात. सर्वेस्पराक तांकां उदक दिवंक जातना लेगीत, पण तांचे ते सोंसणी कांयच नातली, तो भावार्थच नातलो. देखून ते ल्हान ल्हानशे संगतींनी ते पुरपुरतले आनी गुणगुणतले. ताणें तांकां म्हळें, सर्वेस्परा, तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचे दिश्टीन सारकें म्हण दिसता ते करशात जाल्यार
आणि त्याच्या आज्ञा कान दिवन ताचे सर्व कायदे पाळशात जाला. इजिप्ताचेर धाडलेली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना, कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता. आतां हांगा दिला, हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता. हांव तो सर्वेस्पर जो तुमच्या पोटसाणेन गोडसाण हाडता. हांव तो सर्वेस्पर तुमच्या कडू अनुभव गोडसाणेन बदलता. म्हजी गोडसाण तंतू हांव भरसिता. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. देवान तांकां कायला म्हळें, तुमी म्हजे ताळो आयकशात जाल्यार, म्हळ्यार हांवें सांगल्यान ती उतरां ते उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार, आनी देवाच्या दृश्टीन ते सारके दिसता ते तुमी करशात जाल्यार, म्हळ्यार तुमी म्हजे ते विश्वासीपणान विधेयपणान चलशात जाल्यार, प्रामाणीकपणान चलशात जाल्यार इजिप्तान धाडलेली खरगां हांव तुमचेर येवंक सोडचो ना. तांचे वयर धाडले ते रोग महामारी सगळे आमी आयकलां, ते हांव तुमचे वयर येवंक सोडचो ना. आनी जाय की थंय 10 खरगां आयिल्ली आमकां कळीत आसा, पूण एकय हांकां इस्रायल घरांक कोणाकय काय अपाय जावं ना. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. उपरांत ती एलिमाक आयली. थंय उदकाच्यो 12 झरी आनी 70 खाजरा माड आशिल्ले. ते सुवातेर उदका लागीं तांणी तंबू मारलो. आतां ती मारान त्या परिस्थितींतच रावली गी No. ना, तंतोतंत ती भायर येयली. त्या परिस्थितींतच ती रावना. आमी आमच्या पडसाणीच्या परिस्थितींतच रावंक चड वेळ आमकां चड काळ आमकां देव सोडिना, आमकां तंतोतंत भायर काडताच. पण त्या परिस्थितीन जे दाळ आमी तिरासण्यात रावता, त्या पडसाणेतून आमी पाशार जाताना त्या दाळा आमी देवा संगत आमचो संबंद चड आनी चड त्याच्या उतरां मारिफत घट करता. त्या दाळा आमकांय त्या परिस्थितीतून भायर येवंक जाता. एलीम म्हणल्यार सुवातेर आमकांय येवन पावयता. आतां ही एलीम म्हणली सुवात काले जावन आसा, थंय तांकां उदकाची सुवात आसली. उदकाच्यो 12 झरी आशिल्ल्यो थंय आनी 70 खाजरां माड आशिल्ले, म्हळ्यार ती उदकाची सुवात आसली. माड आशिल्ले म्हळ्यार ते जीवसाण आसली, जिवीत आनी वाडावळ आसली. तशेंच आमच्या जिवितांत ती आमकां मारा म्हणल्यार परिस्थितींतच देव सोडिना. आमी ज्या दाळा ते समर्पण दिता तो आमकां एलीम म्हणल्यार सुवातेक हाडून येता. थंय आमकां जिवीत आनी आमची आत्मीक वाडावळ जावंक भरपूर अवकाश कंतो दिता. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. ते सुवातेर उदका लागीं तांणी तंबू मारलो. आतां ही सुवात बरी आसा म्हणून तांणी ते रावले. ते प्रयाण करतना खंय खंय तंबू मारून इल्ले दीस रावन रावन ते मुखार वतले. तर हे तांच्या पयणाची एक कथा जावन आसा. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. आता आमच्या जिवितांत ती क्रिस्ती जिवितांत 3 रूख आसात. 3 रूख म्हळ्यार एक इडन गार्डनान म्हळ्यार एदेनाच्या बागेन आदाम आनी एवे थंय दवरिल्ले. थंय एक जिविताचो रूख आसलो आनी एक बरें आनी वायट जाणा जावचे नॉलेज ऑफ गूड आनी इवल तसलो एक रूख आसलो. आमी पळया उत्पत्तीचो ग्रंथ 2रो अध्याय 9 वळ जाल्यार आमकां कळटा. No way. हम्म. सोरेस्परा देवान ते बागेंत सर जिनसाचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांची फळां रुचीक आसली. बागेच्या मदेगात जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजोवणेचो रूखय आसलो. हम्म.
एदेनाच्या एक न्हंय एदेनांतल्यान एक न्हंय व्हाळटली आनी बागेक उदक दितली. भायर ती 10 न्हय सिस्टर 9 सकयल या. सरस्पुरा देवान बागेंत सर जिन्साचे रूख वाडोवंक सोडले. सर्वेस्परा देवान ते बागेन सर जिन्साचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत असले आनी ताची फळां रुचीक आसली. आता पळोवंक ते कसले आसतले? सर्व तराचे रूख आसतले. थंय जीव आसलो, थंय वाडावळ आसली. सर्वेस्परान रचयले ते सृश्टीन सगळे सोबीत आसले. सर जिन्साचे रूख आनी पळोवंक ते सोबीत आसले आनी ताची फळां रुचीक आसली. बागेंतल्या मदेगात जिविताचो रूख आसलो. तर जिविताचो रूख म्हळ्यार देवान आमकां शाश्वीत जिवीत दिवंक एक प्लॅन आसले देवाचे. तो जिविताच्या रुखांतून वळटा शाश्वीत जिवीत आनी पुनर्स्थापन आनी जिवीत वळटा तेंकां आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजोण्याचो रूखी आसलो. आता देवान आदाम आनी एवेकाला सांगले हे बऱ्या आनी वायटाच्या समजोण्याचो रूख आसा, त्या रुखाचे फळ तुमी खायनाकात म्हण सांगले. पूण आदामान ते खेले आनी काले जाले तो अविधेय जालो. तो देवातावन मेकळो जालो. ताणें पातक केले आनी ते सगळ्या पातक मनशा सैमाक आयले. रोमन्स 5:19 म्हणटा एका मनशाच्या पातका वरवीं सगळे आमी सगळी पातकी जाला पहिल्या आदामा वरवीं. आनी दुसऱ्या आदामा वरवीं म्हळ्यार निमाण्या आदामा वरवीं जेजू वरवीं ताच्या विधेयपणा वरवीं आमी सगळी आता नितीवन जाला. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. आदामान काले केलं तो अविधेय जालो. त्या देखून तो देवातावन सेपरेट जालो. तो आत्म्यान मरण पावलो. आता देवान ताका एदेनाच्या बागेंतावन भायर घालो. ताणें पातक आदारला उपरांत. कित्याक देवान फ्री चॉयस दिले मनशाक. बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचे फळ खावन वचो आसले ताणें, पण ताणें केले तो अविधेय जालो आनी त्या देखून देवान तांकां त्या बागेंतले भायर काडले. पण दंड म्हणून न्हय, एक शिक्षा म्हणून न्हय. कित्याक ताका भायर काडले? कित्याक ताका परत्यान ताका भितर काण गेला त्या बागेंत. तो परत्यान त्या जिविताच्या रुखाचेय फळ खातो असलो आनी ताणें ऑलरेडी पातक केला आनी तो केदाळय त्या पातकाच्याच परिस्थितींत आसतलो. जिविताच्या रुखाचे फळ केल्यार तो अमर जाता आनी केदाळय तो त्या पातकाच्या परिस्थितींतच आसतलो. मागीर देवाक ताका भायर काडूंक केदाळय साध्य जाता नातले. देखून देवान ताका भायर घाले आनी दुसरें एक प्लॅन देवाचे आसले. 1000 वर्सां उपरांत आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ते धाडून सगळ्यांकी त्या पातकाच्या कोणांतल्या भायर काडूंक आनी बाचाव करूंक हे देवाचे तारणाचे योजन आसले. प्रेज गॉड. आता आनी एक रूख आसा ते आतां आमी आयकले इस्रायल घरांत तांकां रुखाडाचो कुडको दाखयता मोइजेक देव आनी तो रुखाडाचो कुडको त्या कोडू उदकान उडयल्या वरवीं ते कोडू उदक गोड जाता. मागी आमी आयकले आतां ते सेकंड रूख जावन आसा. आता तो रूख एक्चुअली ते एक ऑर्डिनरी संगती म्हळ्यार एक सामान्य वस्त देवान काण गेली. ते रुखाडाचो कुडको ते एक सामान्य जावन आसा, पण असामान्य थंय हाज्या खर्च्या खातीर ताणें ते करून दाखयले. पैगी वय ताणें त्या मरुभुमीन एक नवे मॅजिक करून या एक मिरेकल करून ते असले अनेक झर ताणें उपजावन पण त्याच परिस्थितीत ताणें त्या परिस्थितीचो परिहार दिलो देवान.
तांकां. ते एक रुकडाचे कुडक्यो दाखयलो आनी ताणें ते उडयलो त्या उदकान आनी ते उदक गोड जालें, तांकां पियोवचे बरी ते जाले. तशें देव आमच्या जिवितांत ती समस्या कितलीय व्हड दिसता जावंक पुरो, पूण आमकां तो एक ल्हानशे सामान्य रितीन आमकां एक असामान्य अजाप आमच्या जिवितांत करून दाखयता. त्याच भशेन आमकां एक ल्हानशें केलें तरी सोल्युशन दिता आनी आमचे व्हड व्हड समस्या परिहार जाता. प्रेज गॉड. Praise God. आता 6 वर्सां उपरांत देवाचे येवजण आशिल्ले तिसरो रूख आमी पळया, ते जेजू क्रिस्ताक धाडचे. जेजू क्रिस्त परतून त्या रुखाडार म्हळ्यार कुर्सार म्हळ्यार रुखाडार आपलो जीव दितलो सगळ्या मनशा कुळा खातीर, सगळ्या मनशा कुळाक बाचाव करूंक. ते देवाचे येवजण आसले. तो तिसरो रूख काल्वारीचो रूख जावन आसा. प्रेज गॉड. Praise God. आता हे तिसऱ्या रुखार काल जाता ते एक दैवीक आदला बदली जाला. आमचे सगळे मेळेपण, आमचे सगळे खोटेपण, आमचे सगळे वाईट पातक, हर एक आमचे नकारात्मक जे कितें आमचे ते आसले ते देवान आपल्या पुताचेर घाले. जेजू क्रिस्तान ते काण गेले आनी आमच्या जिवितांत ती मारा भशेन परिस्थिती आसली, एक ओडसाणाचे अनुभव आसले, तातूंत आमी पाशार जाते आसले. ते हर एक ओडसाण ना बोगसाणे हर एक ताणें आपणाचेर काण गेले आनी ताचे सर्व बरेपण आमकां दिले, ताचे नितीवनपण आमकां दिले, हर एक आशिर्वाद, आत्मीक आशिर्वाद ताणें आमकां दिला. प्रेज गॉड. हे Praise God. देवाचे येवजण जावन आसले. ते काल्वारीच्या दोंगरार ते जाले. कलवारीच्या दोंगरार काले जाले. जेजून सगळे आपले खांद्याचेर सगळ्या मनशा कुळाच्या पाताक ताणें काळून गेले. आमकां ती शिक्षा मेळोंक जाय आसली, पण जेजून ते शिक्षा काण गेली आनी तो विधेय जालो. ताणें विधेय जावन ते हर एकी सोंसले. जो क्रूस एक शिराप जावन आसलो, तो कुरीस एक शिराप जावन आसलो, तो ताणें आपणाचेर काण गेलो आनी ते एक बेसांव, एक आशिर्वाद जावन बदललो, एक कुरपेचे शिवर जावन ताणें आमकां दिले. आता आमच्या जिवितांत जे कितें कोडसाणेन भरला, जे कितें आमच्या जिवितांत आमी ना भोगसाणे करता या आनी कितें आमी आमच्या जिवितांत समस्या आसा, पिडा शिडा जावन दी, आर्थीक समस्या जावन तांचेय जावन दी, त्या देखून आमच्या जिवितांत कोडसाण आसा जाल्यार जेजू म्हणले ते कुर्साक आमी वेंग मारता, आमी ते ताचे उतर काण घेवन, ताची कृपा काण घेवन आमी त्या परिस्थितीन घालता. जशे मोयजेन ते रुखाडाचो कुडको त्या उदकान उडयलो, त्याच भशेन जाता आमी त्याची कृपा, त्याचो आदार, त्याचे उतर त्या परिस्थितीन आमी काण घेता, जाल्यार हर एक आमची कोडसाण गोडसाणेन बदलता. प्रेज गॉड. Praise God. Hallelujah. आता आमी पळया हिब्रूज 4:15. आणि तो काय आमच्या काय विषयी कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक नाही. आमच्या बरीच सरसंगतीने संकष्ट भोगलो तसलो तरी ताणे पातक केले ना. आणि आता हांगा दिला स्पष्ट. आणि तो काय आमच्या अस्कतगाय विषयी कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक नाही. तर जेजू आमचो श्रेष्ठ याजक जावन आसा.
तो आमच्या खातीर मध्यस्थ जावन आसा. सर्गांत तो आमकां विनवण्यो करून बापा लागीं आमच्या पासत दीस रात मागता. तो आतां श्रेष्ठ याजक, तो आमचे अस्कत गाय विशयी कणवळ लायनातलो तसलो याजक नाही म्हणटा. आमच्या बरी सर संगतींनी संकश्ट भोगलेलो तसलो तरी ताणें पातक केलें ना. आतां जेजूय आमच्या बरींत आसलो, ताणें ताकाय तो सगळो मनीस जावन आयलो, म्हळ्यार फुल ताणें मनशाचें रूप घेवन तो आयलो. तो देव आसलो तरी आमी पातकांत आसो म्हणून आमी त्या पातकाच्याच परिस्थितींत पडून आसो नजो म्हणून ताणें आमकां भायर काडूंक तो ताजो सर्ग सोडून तो हांगा आयलो, भुमीचेर आयलो. आनी आमकां त्या पातकाच्या परिस्थितींतून आमकां आमचेच ताकी भायर येवंक जायना, ताका कळीत आसलें. देखून तो आपले देवपण सांडून मनशाचें रूप काण घेवन तो आयलो आमकां बचाव करचे खातीर. आनी ताणें हर एक मनीस जावन ताणें हर एकी सोंसला. पिडा शिडा निंदा लज तिरस्कार हर एक जे कितें आमी मनशां बरी सोंसता तशें ताणेंय सोंसला. पूण एकच फरक की ताणें पातक केलें ना. हांगा दिला तरी ताणें पातक केलें ना. देखून तो हर एक आमचे कश्टी तो समजूंक शकता. देखून आमकां तो त्या माराच्या परिस्थितीन सोडून येना. परत्याक तो आमकां ते एलीम म्हणल्यार गांवाक ते पुनर्स्थापन करच्या त्या सुवातेर तो आमकां हाडून येता. तो आमकां थंय सोडिना. आमच्या कोडसाण्यान, आमच्या पातकाच्या कोणान, आमच्या त्या असाध्य म्हळ्यार परिस्थितीन तो आमकां थंय सोडिना. परतून आमी जदाळ आमचो संबंद ताजे कडेन घट करता. ह्या माराच्या वेळार आमी पुरपुरना, आमी गुणगुणना, आमी कंप्लेन करिना. पूण बगार आमी ताच्या संगाता दिसान दीस आमचो संबंद घट करता. जदाळ तो आमकां परत्याक ताच्या संबंधान आमकां वाडोवंक सोडता. ताचो मोग, ताची कृपा, ताची दया, ताची काकूळट हर एकी तो आमकां दिता. आनी आमकां परतून ते एलीम म्हणल्यार सुवातेक थंय आसा उदकाची सुवात. आनी थंय हर एकी ते रूख झाडां आसात, ताची पानां पाचवी आसात, ती बावानात. ते जिविताचें उदक व्हाळटा. ते ताजे जिविताचें उदक तो आमकां दिता. त्या माराच्या परिस्थितीन, त्या कोडू अनुभोगाच्या परिस्थितीन आमकां तो ताच्या जिविताच्या उतरां मारिफत आमकां घटाय दिता. त्या परिस्थितींतून भायर येवंक आमकां आदार दिता. आतां 16वी ओळ आमी पळया, तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. हांगा दिला आमच्या गरजे आकांताच्या वेळार, आमच्या माराच्या परिस्थिती वेळार, कोडसाणीचो अनुभव जदाळ आमकां जाता त्या वेळार ते कोडसाण काडून आमी देवा लागीं वचूंक आसा. तशें मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो, रूथ आनी नओमीन सर्वेस्पराक समर्पून दिलें. त्याच प्रमाणे आमी सर्वेस्पराक समर्पून दिवंक. आनी गरजे आकांताच्या वेळार आमी आमकां ताची दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरूंक आसा. थंयतून आमकां मेळटा कृपा, ताचो आदार आनी ताची दया. आनी तीच आमकां त्या परिस्थितींतून भायर येवंक आदार दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां आमी पळया हिब्रूज 5:8-9. त्याशिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कष्टांवरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचें उतर पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. Eight and nine, पुरो 8.
सकयले आसा 8. त्याशिवाय तो देवाचो पूत तरी आमचे आपणा सोसल्या कष्टा वरवीं विधेयपण कितें ते शिकलो. आता ताणें कश्ट मरण सोसले आणि त्या वरवीं तो पुरसाच्या मरणापर्यंत तो बापाक विधेय जावन चल्लो. जेजू आमकां कळीत आसा जायते कश्ट ताच्या जिवितांत आयले. ते फरिसेव ताका केदाळाय विरोध आसले. माराची परिस्थिती ताच्याय जिवितांत आयली. गेत्सेमनीच्या मळ्यान तो रगत घामेलो. ते माराच्या परिस्थितीत ताकाय पाशार जायचे पडले. ते कोडसाणेचो अनुभव जेजूकी जालो आणि ते आमच्या पाताक इतले कोडू आसले, त्याची कोडसाण इतली चड आसली की ताका ते काण घेवंक जालें ना. देखून तो रगत घामेलो आमकां कळीत आसा गेत्सेमनीच्या मळ्यान. देखून त्या परिस्थिती मनसोरी तो विधेयपणांत रावलो, तो प्रामाणीक रावलो, देवातय तो विश्वासी रावलो. देखून आणि संपूर्ण कायाच्या शिखराक ताका उबारतच ताणें उतर पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. आता संपूर्ण कायाच्या शिखराक तो पावलो. विधेय जालो म्हणून देवान ताका अति उंच उबारले, सगळ्यांच्याकी श्रेष्ठ नाव दिले. आता आमी आयकले मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो याजक तो श्रेष्ठ याजक जावन आसा. ताका सगळ्या नांवाचे वर्ते नाव देवा बापान दिले कित्याक ताच्या विधेयपणा खातीर आणि ताच्या संपूर्ण काया वरवीं आता आमकां ते कृपे वयर कृपा लाभल्या. आमी आयकले पळय. आणि सोमेस्तांक ताचे उतर पाळतेल्यांक कोण ताचे उतर पाळटा त्या माराच्या परिस्थितीन पुरपरना ताच्या उतरांत आमी चलता. ताचे उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी चलता. ताचे उतर कितें आमकां सांगता ह्या वाटेन वच त्या वाटेन वच अशें कर. आतां मोयजेक सांगलें तूं लुकडाचो कुडको त्या उदकांत उडय, तशेंच आमकांय सांगूंक पुरो ताच्या उतरां मारिफात, ताच्या पवित्रत्म्या मारिफात. तेदळा आमी तेजे दळा आज्ञा पाळतो, ते उतर आमी आयकता, ताजे ताळो आमी आयकता. त्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. तेदळा आमकां तारण मेळटा. आमकां त्या माराच्या परिस्थितींतून आमकां भायर येवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. जेजूय त्या परिस्थितींतून पाशार जाल्लो, त्या खातीर तो आमकां बुजवण आनी धैर्य दिवंक शकता. आता आमी माराच्या परिस्थितींतून वचूंक पुरो, पूण देव आमकां आनी एक ताणें विशेवाचो जागो ताणें दवरला. तो आसा जिविताचो रूख. जिविताचो रूख रेवलेशन्स 2:7 पळय आमी. उगडापण 2:7. पवित्र आत्मा पवित्र सभाक सांगता ते ऐकूंक जुवावनी सिस्टर नी सोमा गेला सोमा. पवित्र आत्मा पवित्र सभाक सांगता ते ऐकूंक मौन आसा तो आयकूं. जैते जातेल्यांक देवाच्या वैकुंठांत असलेल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितलो. पवित्र आत्मा पवित्र सभाक सांगता ते ऐकूंक मौन आसा ती आयकया. आता पवित्र आत्मा कोणाक सांगता? पवित्र सभेक म्हळ्यार आमकां. आमी पवित्र सभेची मनशां, आमी पवित्र सभेची परजा, आमी पवित्र सभेचे सांदे जावन आसा. तर हे उतर आमकां पवित्र आत्मा सांगता. जैते वन जातेल्यांक देवाच्या वैकुंठांत असलेल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक हांव दितलो. म्हळ्यार इटर्नल लायफ, सासनीक जिवीत हांव दितलो जैते वन जातेल्यांक. खंयच्या परिस्थितीन जैते वन जातेल्यांक? ह्या माराच्या परिस्थितीत, ह्या टेस्टिंगाच्या परिस्थितीत, ह्या परीक्षेच्या वेळार, कोडसाणेचो अनुभव आमी करनासतना त्या वेळार आमी भरपूर नाव गुणगुण कंप्लेन करिना. बगार आमी आमची परिस्थिती देवाक समर्पून दिता
आणि ताचे कडतावन आमी परिहार सोदता, ताच्या उतरां मार्फत आमी परिहार सोदता जाल्यार आमी त्या परिस्थितीन जैतेवन जाता. जैत आमकां ऑलरेडी जेजून जोड दिला. आतां आमी जैता तावन झुजचे. आमी ऑलरेडी जैतेवंत आसा. जैतेवन जावन आमी त्या सैताना लागीं त्या परिस्थिती कडेन झुजचे. देवा लागीं न्ही, ह्या मनशा लागीं न्ही, पण त्या परिस्थितीक उलोवन आमी ती परिस्थिती आमच्या जिवितांतून भायर घालयची आनी ते कोडसाण आमचे तो भायर घालयचे आनी देवाची गोडसाण, ताचे कृपा, ताचे आशिर्वाद, ताचो मोग, ताची दया हर एक जे बरेपण ताणें आमकां दिला ते आमकां अनुभव करूंक मेळटले. हांगा दिला असलेल्या जिविताच्या रोखाचे फळ खावचे हक्क हांव तांकां दिता. एकेदाळ आमच्या जिण्याच्या आखेरेक आमच्या जिण्यान हांगा कशें आमी ते माराच्या परिस्थितींतून वेता, त्या आमी आमचे रिलेशनशीप देवा कडेन घट करता ओगी, ह्या परिस्थिती पळोवन आमी पुरपुरता ओगी, या आमी मोगा मार्फत बावार्थान रावता ओगी, सेवा करता ओगी, ते गरजेचे जावन आसा. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. देखून आमी आमच्या जिवितांत इसारूंक जाय आमच्या जिवितांतले मारा खंयचे जावन आसा. पवित्र आत्म्या कडेन आमी इसारूंक जाय आनी ते खंयचे उत्तरकांड घेवन आमी ते माराच्या परिस्थितींतून आमी भायर येवंक जाता म्हणल्यार आमीच पवित्र आत्म्या कडेन इसारूंक जाय. ते खंयचो रुकाडाचो कुडको हांवें उडोवंक जाय त्या कोडसाणेन म्हज्या परिस्थितीन, ते गोड जावचे बसत. देखून म्हळ्यार चाका आनी फळ्या सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड, ताचे उतर स्वादीक गोड जावन आसा. ते आमच्या जिविताच्या खंयच्याय परिस्थितीन स्वादीक गोडसाण हाडचेत आसली त्या उतरान सकत आसा. काल आमी आयकले उतर उजो जावन आसा, उतर जिवीत जावन आसा, हर एक जावन आसा. पण त्या मापान आमी ते वापरचे. त्या उतराचो व्हॅल्यू आमकां गोत आसत, ते कितले मोलादीक म्हणून आमी समजून काडचें. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोणाकी काय सांगूंक कसला सांगेत, या ऍड करूंक कसला ऍड करेत. ब्रदर्स सिस्टर्स, सिस्टर कोडसाणे विशयांत म्हळ्यार तांतू टाइप्स आसात गी, म्हळ्यार आतां कोडसाण म्हळ्यार आमकां दुसऱ्या वेरासचे एक मनोभाव कोडसाण म्हळ्यार, आनीक थोडे एक संदर्भार कोडसाण म्हळ्यार आपणाच्याच विशयांत आमकां थोडे मनोभाव असतात. म्हळ्यार स्वंत विशयांत आतां चिंता एकलो एक कुड्डो आसता, नाजाल्यार एकलो तोंटो आसता, ताका ताच्याच विशयांत एक नासमाधान आसता. ते दोन्ही एकच रितीचे म्हळ्यार कोडसाण म्हळ्यार दोन्ही एकच जाता की दुसऱ्या दुसऱ्या जाता. ते खंयचेय आसूं दी, ते देवाक आमी समर्पिल्यार देव ते गोडसाण्यान बदलूंक शकता. आमच्या विशयांत आसूं दी या अनेकल्या विशयांत आसूं दी, या आमी कोणाकी ना बगसाणे दिता, आमच्या जिवितांत मोग ना जाल्यार ती कोडसाण येवंक शकता. पण जेदळा आमकां देवाचें नेचर कळीत जाता, देव कितलो मोगाळ आसा, तो आमकां आमचो कितलो मोग करता, ताचे नेचर, ताचे नडते, ताचे कॅरेक्टर जेदळा आमी समजता, तेदळा आमचे ते असले उडेपण आमकां ते कोडसाण बघाना ताचे विशय. कळ्ळे गी? ओके. आमच्याच विशयांत काही म्हणे उणेपण असल्यार आमी ते कशें पॉझिटिव्ह जावन काणये सिस्टर? आमी देवाचे नेचर जाणा जावंक जाय. देव जावन आसा मोग, ताच्या मोगांत आमी काल आमी आयकले, कालगी पोरने परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर. तर आमच्या बिट्टरनेसी तो कोडसाणी आमच्या तो काण घेता. ताणें कुर्सार ऑलरेडी दैवीक आदला बदली जाल्या, ती आमी दिवचे आनी की आमी दिवना जाल्यार आमी समर्पीत करीचे.
जेजून ऑलरेडी आमचे हरएकी नकारात्मकतेने कुर्सार काण गेला आणि त्याच्या हरएकी बरेपण आमकां दिला. ज्या वेळा ती दैवीक आदला बदली आमी समजत आहोत त्या वेळा आमकां आमच्या विशयान कोडसाण भोगाना, ह्या आनेकल्या विशयान ती कोडसाण भोगाना. आणि देवान आमचो कितलो मोग केला, आमची कितली पातकां आली. 10,000 टॅलंट आमकां बक्षिला. आनेकल्याच्या ल्हानशा पाताक बक्षूंक आमकां कांय व्हडलें न्ही. ते आमी तसो मोग आनी बक्षण आमी चाकल्यार अनुभव केला. आनेकल्याक आमकां बक्षूंकय जाता, मोग करूंकय जाता आनी ती कोडसाण आमकां आमच्या जिवितांत येना. हर एकी मोगा वरवीं जायचे. ओके, प्रेज गॉड. म्हळ्यार आमच्या काळजांनी तो देवाचो मोग आसा जे त्या वेळा आमकां कोडसाणे जावन न्हू भायर येवंक जाता, म्हणजे तशें न्ही सिस्टर? आमी समर्पण दिवंक आसा देवाक. ताकाच हांवें सांगलें न्ही, आमच्या जिवितांत खंयचे म्हार आसा ते आमी पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवंक जाय. पवित्र आत्म्या तूं म्हाका दाखय. काल आमी आयकलें देवाचें उतर आरसो जावन आसा. तो आरसो आमी काण घेवन सोदल्यार आमच्या जिवितांत खंयचे एरिया आसा, खंय आमकां करेक्शन करीचे, खंय कोडसाण आसा ती रिप्लेस करीचे गोडसाणान, देवाच्या उतराच्या गोडसाणान, ते आमकां पवित्र आत्माच कळोवन दिता. देखून देवाच्या उतरान चड आनी चड वेळ खर्चूंचे आनी ताच्या सांगातपणान रावचे, एकवटान रावचे, ते चड गरजेचे जावन आसा. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, प्रेज गॉड सिस्टर, थँक्यू. जशें तुमचे रिलेशनशीप देवा कडेन वाडता तशें तशें पवित्र आत्मा तुमकां रिवील करता ते एरिया, खंयच्या एरियान तुमी कोडसाण समर्पूंक आसा, करेक्शन करूंक आसा, त्या वेळा तुमकां करूंक जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आमच्याच बळान न्ही. ओके, ओके ओके, थँक्यू सिस्टर. आन्सर मेळ्ळें म्हण चिंता. येस आनी सिस्टर, कोण? थँक्यू थँक्यू. हॅलो, प्रेस गो सिस्टर. हा, सांगया. एक आम्ही एक मनशाक हर्ट करता, आमच्या उतरांनी तांकां हर्ट जाला उरता, पूण तांकां कशें हें करता सिस्टर? एक एग्जाम्पल, हांव एक मनशाक हर्ट करता, एक उतर उलयता, ते आमी कशें तांकां हें करचें? पूण तांकां आमी तांकां बक्षिला, आमच्या उतरान तांकां हर्ट जाला, पूण ती आमकां बक्षूंक हें करता ना जाल्यार आमी कशें हें करता सिस्टर? आमी तांच्या कडेन वचून बक्षिचे, भुगसणां विचारीचे. ओके. हांवें तुका हर्ट केलें, दुखयलें, आय एम सॉरी सांगाचें. ओके, आमी असं सांगलें सिस्टर, हर्ट केला, सॉरी, आय एम व्हेरी सॉरी, पूण तांचे तोंडांत तितलें सॅटिस्फॅक्शन तांचे दिसूना म्हाका. तशें तुमचे लागीं विचारलें काल करीचे. तुझे पार्ट तुवें केलें, तुज्या सायडीन तुवें क्लियर केलें. तेन्ना प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. फर्स्ट तुवें त्या मनशा खातीर मागून ब्लेस करूंक आसा, ओके. आशीर्वाद करूंक आसा. ताका म्हणटरी तूं आशीर्वाद करिनाय, ताका ताच्या खातीर तूं मागनाय, ओके. ताका करिनाय, आनी तूं डायरेक्ट वचून विचारलें थोडे पटी ताचे तावन विरोधी तुका जावंक ना. ताचे वरवीं तूं फर्स्ट ताचे खातीर माग, ताचे खातीर देवाची उतरां हें कर, आनी तूं केदाळा देवाच्या उतरांत कनेक्ट जाताय, ते दाळा तूं देवाच्या उतरांत रावताय, ऑटोमॅटीक ते तो जावन येवचे चान्सेस आसा. कित्याक हांवें ते पळयलां, म्हजी मस्त टेस्टमनी आसात. म्हज्या लायफ ब्रदर पीटर आसा. आनी कोणी सांगू नका, सांग सिस्टर. हय, म्हज्या लायफान मस्त पेटी जाला. तुम्ही सांगले बरी. फर्स्ट आमी तांचे बसून पवित्र आत्म्याकडे मस्त मागाचे, उतार मेळिल्ल्या उपरांत आमी मस्त पेटी जाताना आमी मस्त मागीचे. मागीर आमी आमकां गोत्ता आसा आमी कशें म्हणून, ती कशें म्हणून गोत्ता आसा न्हय. आमी ते संदर्भ राखून आसतना आमकां पवित्र आत्मा आमकां गायड करता. त्या वेळा आमी मागतना एक संदर्भ आसतना तुमी सांगल्या बरी, त्या वेळा बक्षाडे मागोंक चान्स मेळटा आमकां. बक्षाडे मागीचे, मागीर ते तांकां तूं सोडीचे. मागीर आमी तांचे विशयान आमी चिंतूंक वचूंक ना. सिस्टरीन सांगल्या बरी, तांकां बेसावर, मागीर तांकां आशिर्वाद भरले, आमी सक्कड समाधान संतोष आमचे कुटुंब सक्कड संतोषांत आसात म्हणून आमी दिसूक अर्घ दिवन भेटून आसाचे. ओके सिस्टर, ओके, प्रेस गॉड सिस्टर. त्या मनशाक पळयलेत आमचे भितर मोग येजे, कित्याक देवच मोग वैगे. येस सिस्टर, या. देवच मोग, त्या देखून आमचे भितर ताका पळयलेत. म्हाका परत्यान ताचे विरोध येता,
येता वा तसो उडास येता पयले ताणें केल्ले वा आमकां मसूर जाता ते जाता जाल्यार ते तशें केल्यार जायना. फर्स्ट म्हजे भितर तो जेजूचो मोग वळजे, म्हजे भितर या जेजूचो मोगाचो तो अनुभव जाल्यार आनी ताकाय हांव तो मोग दिवंक शकता. ब्रदर पीटर ओके न्ही सिस्टर का? ओके प्रेज गॉड. तुमचं सांगले करेक्ट. मेन तर आम्ही पहिले मागाचे आणि मध्य मनांत हांवें त्या विशयांत बरे चिंतीचे बरे कल्पन करीचे, इमॅजिनेशन म्हणटात ते जाण हांव यस ते करता ते म्हाका पळोवंक मेळटा. जर तर तोंडार उसारता म्हज्या मनांत या म्हज्या भितर हांव ते बरे पळयना जाल्यार ते जावंक साध्य ना. आमकां कळीत आसा देवाचे उतारी काले सांगता म्हळ्यार तोंडार उसारल्यार मात्र पावना तुवें काळजा सत मानिजे. सत मानिजे जाल्यार तुजी चिंता ती बदलाची. तुवें ताका ऑलरेडी तो बदलले ते पळयल्यार तुज्या जिवितांत ते पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. ताका दोनी कॅरेक्टर ऑडियो आनी व्हिडिओ तरी एक सारखे आसल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन्ना तुज्या जिवितांत तुका पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. आनी एक बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरो ते स्क्रिप्चरय आमकां मस्त युजफुल पडटा ह्या एरियान. होय. या सिस्टर ओके ते जाल्यार तुका विरोध करतना तुवें त्या मनशाक बरेचशे तरीकेसून वायट मानूं ओके नका. ब्रदर ओके आनी तुज्या जिवितांत तुका पळोवंक मेळटा. ओके. कॅरी येता सोंसणी काय गरजेचे एकच कडेन पटी जायना. आमी बी जाल्यार बरें फळ येना राखपाचें पडटा. आमी देवाचे एक कोटान वेळ कसिताना तुजे समस्ये आपापीत तुजे तान पयस येतात. तो संदर्भ वेळ तुज्या जिवितांत तुका पळोवंक मेळटा. ओके ब्रदर कोणाकी काय ना जाल्यार आमी थँक्स गिविंग प्रेयर म्हणून एंड करूया. प्रेज गॉड. प्रेज. अर्गां तुका मोगाळा बाप्पा, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर. आयच्या दिसा आमकां हे मारा म्हणलो एक शब्द कोडू आमकां कोडसाण आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी सोंसणीकायेन आनी ते कोडसाण आमी देवाक समर्पण दिवन आमी शांतीन जिवंक जाय असो आदार मागून जियेताना आमकां ती गोडसाण आसले ते गोडसाण जावन देव बदलूंक शकता. हे पातयेणेन आमी उलो मारतना तो केदींच आमकां सोंड घालिना आनी ताची जिविताची जर आमचे ते वळोवन गोडसाण जावन तो आमचे जिवीत बदलिता. हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. आमेन 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 Praise God. Thank you, प्रेज sister. गॉड थँक्यू. फाल्यां रिट्रीट आसा. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, फाल्यां sisters. रिट्रीट अटेंड करा. होय. फाल्यां आमची सकाळी 9:30 जावन 4 वरांचेर रितीर असतली. मी हेरांकीचे आणि हेरांकी करून हाडा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर गॉड थँक यू.